फोण्या मंगळारा सांजे 5 फ्लॅट फोडले। चोरांनी भांगर आणि कॅश मिळून सुमार 12 लाखांचे मालाक हात मारला। फोण्या सांताक्रूज तिस्कार 3 आणि वारखण्यात 2 मिळून 5 फ्लॅट फोडले। फ्लॅटातल्यो फामिली कामाक गेल्ल्यो पळोवन चोरांनी कर्म केले। फ्लॅटातले लोक सांजे घरा आयले तेन्ना फ्लॅट फोडला म्हूण गजाल लक्षात आयली। फोणेचे पुलीस चोरांक सोदतात। फ्लॅट फोडले ते पळयल्यार टोळी भायली म्हूण पुलीस सांगतात, मात हाताक कोणूच लागिल्लो ना। मंगळारा सांजे फोणेच्या पुलिसांकडेन फ्लॅट फोडले म्हूण एक करून कागाळी येवंक लागल्यो। आंकडो 5चेर पावलो तेन्ना चोरांनी बरोच मोठो हात मारला म्हणपाचें पुलिसांच्या लक्षात आयलें। मात तो मेरेन चोरांनी 5 फ्लॅटांतलो म्हाल कवळून फुज्यो काडल्यो। सगळे जातकीच पुलिसांनी फोडिल्ल्या फ्लॅटांचो पंचनामो केलो। फ्लॅटवाले उलोवन दाखयतात ते कोतान सांताक्रूज तिस्कावेले 3 आणि वारखणचे 2 फ्लॅटांतले मिळून 12 लाखांचो माल घेवन चोर पळ्यात। एक उधर है, एक उधर है और एक पीछे एक है। 4 गेट सब संभाला। 4 गेट में मैं अकेला संभालना पड़ा तो मैं भी उधर वो गेट में अगर रहता तो एक गेट में ये कैसे भी जा सकता है, वो कैसे भी जा सकता है, वो गेट पता नहीं मेरे को इतना, लेकिन उस टाइम में पीछे में था, पीछे भी गेट है वो भी देखना पड़ता। पीछे में गया तो इधर से हो गया पूरा। आपको शक हुआ किसी पे? किसी में तो मेरे को कोई भी शक नहीं है। पुलीस म्हणतात हे कर्म भायल्या गँगान केला। चोर बिल्डिंगांनी वचून पयली बंद फ्लॅटांचो अदमास घेतात आणि वेळेचो अदमास घेऊन ते प्रमाण फ्लॅट फोडून हात मारतात। सकाळच्यान बंद जाले जे कामाक लोक भायर वता तेंचे आणि मोडस ऑपरेंडी कितें बिल्डिंगेच्या टॉप फ्लोअरचेर वचप झप चडत आणि जे बंद आहा ते टार्गेट केले तेंच्यांनी आणि ऑपरेंडी प्रमाण ही एखादी गँग भायली येवन हे करू शकता अशें दिसता म्हाका। कितले टायमाचेर? प्रुडंटा खातीर रिपोर्टर विवेक प्रभू। आता पळोवया बाकीच्या वाठारांतले कांय म्हत्वाच्यो खबरो। कुळ मुणकार कायद्या आड फोणेच्यान आवाज येवंक लागला। कायदो दुरुस्ती आड आदलो मुख्यमंत्री रवी नाईक आणि फोणेच्या विकास समितीन जागृताय सुरू केल्या। मुणकारांक जागृती जावपाक जाय। कुळ मुणकार बरो मुणकार कोण म्हणून आपल्या हक्का बद्दल खबरूच ना, कशें ताची जमीन हो एक कायदो खबर ना आणि कुळ मुणकाराची बील कितें म्हणटात तेंय खबर ना। म्हणटकूच आमगेले माजी मुख्यमंत्री रवी नाईक हांणी पत्रकां काडल्या कुळ मुणकाराचो जागे व्हा संघटीत व्हा आणि ही म्हाका दिसता सगळ्या फोण्या तालुक्यांत फिरता सध्या। फोण्या मंगेशी जंक्शनाचेर बुधवारा दनपारा इनोवा परतली। एक्सिडेंटात जखमी जाल्ल्यांक आदार करपाक गेल्ल्या एकल्याच्या मोटरसायकलीक एका ट्रकान धपको दिलो। ट्रकाचो खंय ब्रेक फेल जाल्लो। ट्रक धपको दिवन रस्त्या भायर गेलो। एक्सिडेंटात कोणाकूच मोठी दुखापत जाल्ली ना। तो उधर से गाड़ी सडन आया और सीधा चढ़ा के अंदर चला गया, साथ में गाड़ी को लेके गया। तुम्हारा गाड़ी था इधर खड़ा? मेरा गाड़ी। कौन सा गाड़ी था? पैशन प्लस था। इनोवा पलटी जाल्ली, मागीर पलटी जाली म्हणून 2 जाण हांगा उबे आशिल्ले, टक करून ताका हेल्पाक गेले म्हणजे कितें पळोवपाक तितल्यान ट्रक आयलो आणि अशें तो म्हणटा ट्रकवालो पळय आसा आपलो ब्रेक फेल म्हणून आपूण तिकडे गाडी घालून घेतली। कांयच लागून आलीच वास्कोचे बालभवन परत सुरू झाले। उक्तावण सुवाळ्याक वीज मंत्री मिलिंद नाईक, आमदार कार्लोस आल्मेद आणि बालभवनाचे अध्यक्ष कुंदा चोडणकर आशिल्ली। हांवें ह्या बालभवनान 5 शिक्षक घेतलेले आसा। 5 शिक्षक नवीन आसा, एक आर्ट टीचर आसा, जी तुमची पोन्नी टीचर आसा, जी ड्रॉइंग टीचर आसा, बाकीचे सगळे नवीन आसात। पालकांक एक विनंती आसा की जेन्ना तुमी हांगासर येतले तेन्ना जर हांगासर कितें असुविधा जाता जाल्यार कृपया आमचे कडेन तेन्नाच नदरेक हाडात। ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट। इतल्याने खबराचित्र हांगा सोंपता। नमस्कार। तुम्ही पळयतात प्रुडंट। यू आर वॉचिंग प्रुडंट।